आमगेले देहांत जेवचे सहज आणि रोग संबंधित प्रक्रिया भायर सुकून पळोवन ताका समाधान दिवका म्हूण सांगचे सक्कडी मनशा आसचेक आशा. फुडली काळान जाल्यारी एक देहा भितर कसली असल्यारी त्या पळोवका जाल्यारी घाई घालून शस्त्रचिकित्सा करून ताजी मागीर तांचे भितरी पळोवपाचे तशिले. आयच्या दिसांत वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचे प्रगती निमित्त विकासाचे निमित्त घाय घाल नाशीची आमगेल देहा भितर कसं चलतस म्हणून पळोवचे साध्य आसा. ह्या कशी म्हणून आमी आजी आयच्या उपाख्यानान पळया. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत ನೇರ प्रसारार आसची कार्यक्रम आरोग्य भाग्य हाका तुम सर्वांक स्वागत. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 35चे उपाख्यान म्हळ्यार 35th एपिसोडाक येवन पावल्याची. आजी आमी चयन केल विषय विकिरण प्रकरण, रेडिओ डायग्नोसिस फॉर द जनरल पब्लिक. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आजी आमगेल मध्ये आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध विकिरण तज्ञ या रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बर्टन मोंटेरो हानी. डॉक्टर बर्टन तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर बर्टन मोंटेरो हानी हांगेले MBBS कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजान सावन फावो करून नंतर MD इन रेडियोलॉजी मैसूर मेडिकल कॉलेजा सावन फावो करून रेडियोलॉजी विशयांत गोल्ड मेडलिस्ट जावन आसाची. हानी प्रस्तुत कोडियालाचे फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेजांत डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजींत एसोसिएट प्रोफेसर जावन तांगेली सेव दिता आसाची. डॉक्टर बर्टन आता आमके रेडियोलॉजी म्हणटना रेडिओ म्हणून म्हळ्यार आमी पद आयकूत आसले एक उपकरण एक यंत्र म्हणत तशें रेडियोलॉजी म्हळ्यार कसले आनी रेडिओ ताका कसले संबंध आसलो. रेडिओक कांय संबंध ना एक्चुअली. पहिले आमी खंयचे आमी एक्सरेज काडटाल्यात ताका रेडियोग्राफ्स म्हणटाल्यात देखून. आनी पयले पुरा रेडियोलॉजी म्हळ्यार ओन्ली एक्सरेज, ते जाल्यार अल्ट्रासाउंड नासले, CT नासले, MRI नासले. सो दॅट इज वाय द वर्ड रेडियोलॉजी गॉट स्टक बिकॉज इट इज कम फ्रॉम द वर्ड रेडियोग्राफ्स म्हळ्यार एक्सरे. बट रेडिओक कांय संबंध ना. रेडियोलॉजी म्हळ्यार कसं मागीर इन करंट डे अंडर रेडियोलॉजी आमी एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT या MRI मशीन यूज करून आमच्या बॉडी भितर कांय प्रॉब्लेम आसात ते पळोवचे आमी. दॅट कम्स अंडर रेडियोलॉजी. तशी आमी सुरवेक इंट्रोडक्शन दिलेले प्रमाणे आमगेले देहा भितर कसं चलतस म्हणून भायर सुकून पळोवची एक प्रक्रिया म्हणून तुम्ही सांगचे. येस एक्झॅक्टली. आता एक्सरे तुम्ही म्हणले हे एक्सरे म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी आमगेले जीवमानांत एक ना एक पण ताजे वापर नसताची, ताजे उपयोग म्हळ्यार चढून पळोवन तांकां फ्रॅक्चर जाता तेन्ना करताची नातल्या कसलेय एक कारणाक एक्सरे आमी केलेले आसा. हे एक्सरे म्हळ्यार कसले आनी हाजे कसं प्रिन्सिपल या कसं तत्वांत हे काम करचे. एक्सरे इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन. एक्सरे मशीन्स असतात through a process of it's a complicated process but through emission of electrons pura ek x-ray म्हणून एक ionizing radiation is produced by these machines. इम्पॉर्टंट न्ही ते कशें प्रोड्यूस जाता ताचे फंक्शन काले म्हणून मेनली म्हळ्यार आतां खंयचे म्हणी लायट पडलेल्यार आमच्या बॉडी थ्रू वचूंक जायना ताका. बट एक्सरे इज वन सच पार्टिकल आमच्या बॉडी थ्रू एंड थ्रू ताका वशी येता. आनी सिन्स इट कॅन डू दॅट आमकां तांतूंत जावन बॉडी भितर कालें जावन आसा पडले येता. म्हळ्यार एक एक्सरे म्हळ्यार एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव म्हणून म्हणटा. इट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक बट मोर इम्पॉर्टंटली इट्स अन आयोनायझिंग रेडिएशन. आयोनायझिंग रेडिएशन जावन ते आमकां हाका सहाय करता म्हणून म्हणटा तुमी. आता तशीच एक्सरे म्हणून म्हणटना एक सामान्य जावन करचे तसले एक्सरे म्हळ्यार चेस्ट एक्सरे या हृदयाचे एक्सरे हे कसले. चेस्ट एक्सरे म्हळ्यार आमच्या लंग्सा भितर काले म्हणी प्रॉब्लेम आसा गी म्हणून पळोवंक एक्सरे काडटात. आतां तुमकां चिंत खंयचे म्हणी लंगा भितर इन्फेक्शन आसा बिकॉज लंग एक्सरेंत ब्लॅक दिसता, काळें दिसता. तुमच्या लंगा भितर काले म्हणी प्रॉब्लेम आल्यार युजली ते व्हाईट दिसता. सो आमकां कळटा कॉन्ट्रास्ट जाता काले म्हणी प्रॉब्लेम आसा गी ना म्हणून. तशी तांतू म्हळ्यार ताजे इमेज येवचे म्हणून शॅडो अशी येवचे म्हणून ताजे निमित्त त्या पुरा नमनेचे अंगाचे एक्सरे काडू जायना म्हणाव लेखता. वय आतां आमकां
ब्रेनाचे एक्सरे काढूंक जायना आमचे ताचे भायले बोन्स आसात आपले ताचे काडयेत फ्रॅक्चर जाल्यार कालेमणी काडयेत मात स्कल्लाच्या भितर काळें आसा ते ब्रेन मेंदू म्हणटात आपले ताका पळोवंक जायना आतां पाटयेचे एक्सरे कांट गिव सो मच ऑफ डिटेल ओके बट सीटी स्कॅन आसा तातूंत एक्सरेच यूज करतात बट थ्रू दॅट वी कॅन सी आता एक एक्सरे काडू वतना एस्पेशली एक चेस्ट एक्सरे काडू वतना तांणी कसं सांगता म्हळ्यार कसले तुमगेले गळ्याक कसले ज्युवेलरी कसले भंगराज कसले घालून असल्यार नातल्या मेटालीक कसले घालून असल्यार काडका म्हणून अशी त्याक सांगता ते कित्याक म्हणल्यार एक्सरे या मेटल थ्रू पास जायना सो तुमी ते व्हडलें चेन घाल्यार ताच्या पाटी कालेमणी आडल्यार आमकां दिसना ते सो इट कॅन हायड द थिंग सो इफ यू तुमी व्हडलें चेन घाल्यार हें समाज दिसना आमकां कालेमणी प्रॉब्लेम आडल्यार लंग्सा भितर तशी आतां तशीच एक एक्सरे म्हणटना दंताचे एक एक्सरे सामान्य जावन काडताची काडटात वय ते एक एक्सरे केन्नाय चांग न्ही म्हणटाची एक्सरे एक्सपोजर चांग न्ही म्हूण म्हणटाची तशें आसतना हे दंताचे प्रत्येक दंताचे आमी कसले एक ट्रिटमेंट करूं वतना तांणी एक्सरे काडोवका म्हणटाची हे कितले सेफ आसा कितले सुरक्षीत जावन आसा एक्सरेज मुस्त यूज केल्यार वय सेफ न्ही बट आमी कितले आमी एक्सरे यूज करतात डायग्नोसिसा खातीर इट इज अ लो लेवल आनी पुरा आमी प्रिकॉशन्स काडटात सो दॅट इट डजंट कॉस्ट टू मच डॅमेज आतां आमगेले एक नॉर्मल एक्सरे आनी चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आनी एबनॉर्मल म्हण एक आसा आनी तो पळयल्यार आमकां कसो म्हूण कळटा आतां नेक्स्ट वय या नॉर्मल एंड एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे वय हांवें ओडून सांगलें तुमचें लंग्सा भितर आसचें वारें ब्लॅक दिसता सो तुमकां लेफ्ट सायडीन दिसता फुल्ल ब्लॅक आसा दोनी सायडीन मोदें हार्ट आसा मात तुमी रायट सायड एक्सरे पळयल्यार थंय व्हडलें वायट शॅडो दिसता तुमकां सो आमकां कळटा थंय कालेमणी प्रॉब्लेम आसा म्हणून थंय आनी ह्या पर्टिक्युलर केसान इट मस्ट हॅव बीन अ लंग ट्युमर तशी ताजे कशी ताजे कलर डिफरन्स करून तुमी सांगचे म्हणून कलर डिफरन्स ताचे शेप सायज कशें आसा आनी मोर इम्पॉर्टंटली आमी जस्ट इमेज पळोवचे न्ही आमी पेशंटाकी पळयचे पेशंटाक पळोवन आमी विचारचे ताका तुमकां कसले प्रॉब्लेम आसा गे तशें पुरा ते 1+1 करून आमी आन्सर दिवचे आमी काले म्हणून प्रॉब्लेम आतां आमी आतां एक्सरे काडटना एक आमगेले हड्डा भितरी म्हळ्यार बोना भितर कसो आसा म्हूण सांगना ते एक्सरे अशें कसल्याक इल्लें कळटा आमकां आतां बोना भितर चिंत तुमकां इल्लें इन्फेक्शन जालां ट्युमर गेड्डे आसा कळटा आमकां मात कितलें कॅल्शियम आसा तें इल्लें कळटा बट तें चड बेटर कळटा सीटींत MRIंत बिकॉज एक्सरे डजंट हॅव सच तितले पेनिट्रेटिव्ह पावर ना तशें जाल्यार ते एक्सरे म्हळ्यार एक टायमार रुडिमेंटरी टायप जावन यूज करतशिल्ले म्हणून तुमी म्हणचे तें सांगूंक जायना बिकॉज इट इज अ व्हेरी स्टील इम्पॉर्टंट मॉडॅलिटी आनी मोर इम्पॉर्टंटली आतां एक्सरे पुरा कडेन अवेलेबल आसा प्रायस कंपेर केल्यार चीप आसा ओके सो विग्गी आन्सर्स मेळटात सो रुडिमेंटरी म्हणूंक जायना म्हाका बट इट इज अ बेसिक I think I would use the word term basic rather than rudimentary. बेसिक म्हळ्यार अगत्या पडटना कुडले वचून पळोवका जाल्यार तुमकां एक्सरे मस्त हँडी आसा म्हूण म्हणटा एक्झॅक्टली तशेंच आतां प्रेग्नेंट आशिल्ले गर्भावस्थेर आसतले एक स्त्रीन एक्सरे काडोवचे येतना तीन फुडें सांगका म्हूण म्हणटाची ती प्रेग्नेंट वैगी नैगी म्हणून फुडें सांगका म्हूण म्हणटाची अशें कशें जाल्यार कित्याक म्हणल्यार हांवें सांगलें एक्सरे रेडिएशन थोडे फावटी ह्या रेडिएशनांतल्यान आमच्या डीएनएक डॅमेज जावंक चान्स आसा आनी आमकां आमी खंयचे कितले लेवल यूज करतात आमकां चड कांय डॅमेज जायना मात धाकट्या बेबीक आपले चिंत आतां 3 to 8 weeks टायमार तांच्या सेल्साक मस्त डॅमेज जावंक चान्स आसा ते जाल्यार आमी एक्सरे यूज केल्यार इट कॅन कॉज स्ट्रक्चरल डॅमेज पायाचे डॅमेज डाऊन सिंड्रोम तले पुरा ऑर इवन एबॉर्शन जावंचे चान्स आसा मस्त हाय रेडिएशन डोज यूज केल्यार देखून आमी पुरा कोणी म्हणी आतां चिंत 20 to 45 years एजाचे खंयची बायल मनशी आयल्यार आमी फस्ट विचारतात तुमी प्रेग्नेंट आसचे चान्स आसा गे तांणी सांगल्यार वय आसा जावंक आसा देन आमी मोस्टली एक्सरे करना ते जालां आतां एक गर्भावस्थेर अशी बायल मनशान येवन स्त्रीन येवन
तिक ते एक्सरे काडूका पडल्यारी म्हळ्यार ताजें अगत्य आसा तेन्ना कसं करता तुमी? आमी डिसायड करतात बेनिफिट कितलें रिस्क कितलें म्हणून. ओके, आतां अर्ली प्रेग्नन्सी आतां मस्त डॅमेज जावचे बेबीक तांच्या फर्स्ट ट्रायमेस्टरांत. ते जाल्यार हांव बेबीचे बेळवणीके चड जावचे. थर्ड ट्रायमेस्टर ते जाल्यार मस्त बेबीचे ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जाला. ते जाल्यार आमकां मस्त अगत्य आसल्यार आमी इमेज करतात. आतां एक एग्जांपल दिता. मस्त प्रेग्नन्सी टायमार ब्लड लंग्सांत ब्लड क्लॉट जाता लेट स्टेजर. इट इज अ व्हेरी डेडली कंडिशन. ते कसं करणार जेवचे? प्रेग्नन्सी टायमार ब्लड थिक जाता, सो देखून क्लॉट जाता. सगळ्याक न्ही केलो जाता रेर. बट हे आसतना आमी आतां डिसायड करचे आतां बेनिफिट कालें रिस्क कालें. बेनिफिट इज वी हॅव टू डू बिकॉज पेशंटाचे लायफ डिपेंड्स ऑन इट. सो आमी करतात, वी विल डू इट टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन्स. त्या बेबीच्या वयर आमी एक व्हडलें शिल्ड घालतात, तशें घालून लेफ्ट एप्रिन घालून आमी टेस्ट करियेत. हे लेटर स्टेजार. अर्लियर स्टेज आमी एज मच एज पॉसिबल आमी ट्राय करतात करनासो म्हणून, बिकॉज त्या स्टेजीर डॅमेज कॅन बी मोर टू द बेबी म्हणून. आतां अशी सांगता गेल्यार तुम्ही सांगले एक्सरे म्हळ्यार एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेडिओलॉजिस्ट म्हणून. ताचे लिमिटेशन्स कसले? लिमिटेशन्स आमकां जस्ट एक 2 डायमेन्शनल इमेज मेळटा. जस्ट बेसिक सांगेत लंग्सांचो कितलें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. मात डिटेल्ड प्रॉब्लेम स्मॉल मायन्यूट स्ट्रक्चर पडली जाल्यार तें पुरा दिसना आमकां. आनी एक्सरे खंयचें टिश्यू खंयचें म्हणून डिफरन्स करूंक जायना ताका आमकां अल्ट्रासाउंड सीटी या MRI जाय पडटा. आतां फ्रॅक्चर जाल्यार आतां एक पळय एक कसले एक ट्विस्ट जाल्ले म्हण लेखुया पांय तेन्ना जनान कसं लेखचे तांकां फ्रॅक्चर जाल्ले म्हणून जाल्यार एक सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जावन आसच्या काय पुरो. तशें आसतना आमी ते फ्रॅक्चर जाल्ला की नाही म्हणून एक्सरे काडून पळोवका नाल्यार फुडें कळना. हां, आतां बोन फ्रॅक्चर जातना कसा नमनेची पुरा एक्सरे काडताची? जस्ट आमकां डेफिनेटली शुअर आल्यार फ्रॅक्चर आसा म्हणून आल्यार आमी जस्ट एक्सरे काडल्यार मात पुरो एक्चुअली. मागीर आमी चिंतल्यार अलॉंग विथ द फ्रॅक्चर उरलें पुरा डॅमेज जाल्यार तुमच्या आतां पाटीचे फ्रॅक्चर जालें तुमी पडल्यात. ओके, तुमकां आतां डावट आसा तुमचे स्पायनल कॉर्ड म्हणटात पळय नर्व्स ताका डॅमेज जाला. एक्सरे तांतू पुरा दिसना आमकां बोन मात दिसता, तें जाल्यार आमी MRI करचें पडटा. तुमी वयरतान पडल्यात, पोटाक मार जाला, एक्सरेन तुमकां पोटा भितर डॅमेज जाला की ना म्हणून कळना, तें जाल्यार आयदर अल्ट्रासाउंड या सीटी करचें पडटा. ट्विस्ट जालें म्हणलें तुमी लिगामेंट इंजरी जालें, एक्सरे तांतू कळना, MRI जाय पडटा. मात जस्ट तुमी शुअर आसा जस्ट पडल्यात हांगा तुमचे हार्ड मोडला म्हणून भायर कळटा तेन्ना तुमकां एक्सरे करीचे तशें. आतां हार्ड मोडला म्हूण जाल्यार फ्रॅक्चर जाला म्हूण जाल्यार ताजे पळयतना कशें कळटा? म्हळ्यार तुमकां भायर सुकून पळयतना कळटा की एज अ रेडिओलॉजिस्ट सुज्जून तशें कसं जालें? डावट आसता आमकां मात एक्सरे कन्फर्म करता. सो कालें पळयतना आमी फर्स्ट पेशंट पळयचे, ताचे कंप्लेंट्स काले म्हणून पळयचे, तेन्ना आमकां आयडिया आसता आमकां कालें पळयचें म्हणून. मागीर आमी इमेज पळयचे. डायरेक्टली इमेज पळोवनचे सामानय मात मस्तपटी तशें जाता. तशें तुमगेले त्यात तुमी काडलेले एक्सरे निमित्त एक फिजिशियनाक या त्या ट्रीट करचे डॉक्टराक माहिती मेळटा म्हणचे तुमी कसं ते समज की बोन फ्रॅक्चर जाला की ना गी म्हणून. एक्सरे या फ्रॅक्चर नंतर दुसरे खंयच्याक वापरताची उपयोग करताची? मेनली लंग तुम्ही आता चेस्ट एक्सरे म्हणजे TB आसा की ना गी पडोवचे, निमोनिया TB इन्फेक्शन ट्यूमर आसा की ना म्हणून. बिकॉज आता कोणी आयल्यार डायरेक्टली तांकां CT स्कॅन करूंक धाडूंक जायना, कॉस्ट फॅक्टर आसा, इट्स कॉस्टलियर, पुरा कडेन अवेलेबल ना, रेडिएशन चड CT एक्सरे जावन. सो फर्स्ट लायन आमी ऑलवेज स्केल अप, फर्स्ट बेसिक एक्सरे तांतू कालें प्रॉब्लेम आल्यार नेक्स्ट CT करचे पडटा. चड डिटेल मेळोवका जाल्यार CT करता पडटा. मात एक्सरे कंप्लीटली नॉर्मल आल्यार आनी पेशंटाक तितले कंप्लेंट्स जातले तेन आमी नॉर्मल म्हणून एज्यूम करियेत. एक्सरे मात्र पावता म्हणजे. दुसरे कसं पुरो करता? एक चेस्ट एक्सरे म्हणली तुमी, मागीर एक बोन फ्रॅक्चर बोन फ्रॅक्चराचे करतात, मागीर CT KUB म्हणटात आमी किडनी स्टोन आसात की ना म्हणून. मागीर
आमचे बाऊलांत थोड्या पटी अनकिटी ब्लॉक जाल्यार ते ताला पोटाचे स्कॅन करीत टू सी पोट अनकिटी ब्लॉक जाला किना म्हणून एक्सरे करीत एक्सरे करीत बिकॉज दॅट इज द बेसिक स्टेप ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड सीटीन बेटर कळटा बेटर ऑप्शन आसा आमी दुसऱ्या वत्ताची म्हणजे तुम्ही एक्सिडेंट ते दिसता म्हणून सांगचे नॉट टू द सेम लेवल हा हा तशेंच एक्सरे करतना कसो पुरो एक जागरूक म्हळ्यार कॉजन्स आमी घेवका पडटा एक्सरे करून काही प्रिपरेशन काही गरज ना उरल्या स्कॅना बरे ओके पेशंटान काही प्रिकॉशन करची गरज ना रेडियोग्राफर कोण एक्सरे काडटात ताणे प्रिकॉशन काडीचे तुम्ही सांगल्या बरी ताणे उरलें पुरा तुमचे गोल्ड पुरा काडीचे ओके आणि कितले लो डोस जाता ते पुरा दिजे मात ते पुरा मशीन करता सो पेशंटान काही प्रिपेअर करचे ताणी काही करची काही गरज ना बट बायल मनशांनी सांगिचे ते एक इम्पॉर्टंट थिंग तांणी सांगिचे प्रेग्नन्सी असे चान्स आसा की ना म्हणून आता तशीच ते हड्डा विषयी उलयतना डिफॉर्मिटीज म्हळ्यार रुमटॉइड आर्थरायटीस जावन मस्त काळ वखद करना अशी बशील जनांक डिफॉर्मिटीज म्हणजे जाता म्हळ्यार चेंजेस म्हळ्यार ते अपासम करूं जायना तशीच प्राय जालेल्या बायल मनशांक ऑस्टिओपोरोसिस ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणून जाता त्या पुरो हंत पळोवचे एक्सरेन तो पूरा जाता ऑस्टिओआर्थरायटिस रुमटॉइड आर्थरायटिस चेंजेस पूरा एक्सरेन कळटा MRI बेटर कळटा मत एक्सरेंत डेफिनेटली सांगेत बोना काले जाला वेदर इरोजन जाला हंगे डिफॉर्मिटी आयल्यात गिना म्हणून सांगेत मत तुम्ही ऑस्टिओपोरोसिस सांगले ऑस्टिओपोरोसिसाक बेटर मशीन इज अ डेक्सा मशीन म्हणतात ते युजली ऑर्थोपेडिशियन्साच्या उठ असता ते ऑटोमेटेड तान तुम्ही ते मशीन स्कॅन केल्यार ते ऑटोमॅटिक एक प्रिंट आउट दिता तुमका तुमचे सांगता तुमचे ऑस्टिओपोरोसिस आसा की ना म्हणून ते फिल्म पळोवन काही रिपोर्ट बरोवचे आसा ना म्हणून मशीन आमी काही इंटरप्रेट करची गरज ना आता रेडिओलॉजिस्टचे काम काले फिल्म पळोवन आमी सांगतात हे प्रॉब्लेम आसा की ना म्हणून डेक्सांत मशीन सांगता म्हळ्यार एक रेडिओलॉजिस्टाक नॉर्मल देह कशे आसा आणि रोगग्रस्त जावन असचे एक देह कशे आसा म्हणून डिफरन्स गोत्ता सुका समाजी म्हणून तेन्ना मात तांकां कसो चेंजेस आसा म्हणून कळटा म्हणून म्हणटा तुम्ही आता नेक्स्ट तुम्ही त्या वेळ सांगले अल्ट्रासाउंड एक बलवंशांक तो प्रेग्नन्सी वेळा करताची करतात दुसरे केन्ना पुरा करताचे अल्ट्रासाउंड पुरा की करतात आता अल्ट्रासाउंड तुमकां वता पुरा कडेन आसा इजिली अवेलेबल आता आमी तुमकां पोट दुखायलें फर्स्ट थिंग आमी अल्ट्रासाउंड करचें तुमकां पोटान कालें प्रॉब्लेम आल्यार फर्स्ट लायन आतां अल्ट्रासाउंड तुमकां लिवर समा दिसता तुमचे पित्तकोशा समा दिसता पित्तकोशान स्टोन आसा की ना म्हणून किडनी स्टोन इतलें कॉमन प्रॉब्लेम ते आतां फर्स्ट आमी अल्ट्रासाउंड करचें किडनी स्टोन आसा की ब्लॉक जाला की ना म्हणून गर्भाकोशा पळोवंक फायब्रॉइड्स पळोवंक सो फुल पोटाचे फुल स्कॅन करेत आमकां मेन थिंग सेकंड थिंग आमकां फुल मस्क्युलर स्केलेटल म्हणटात तुमचे सॉफ्ट टिश्यूचे हाता पायाचे बोटांचे पुरा स्कॅन करेत आमकां शोल्डराचे तुमकां शोल्डराचे प्रॉब्लेम आसा शोल्डर इम्पिंजमेंट म्हणटात हात वयर करूंक कश्ट जेवचे तेन्ना पुरा तुमी स्कॅन करतात आमकां अल्ट्रासाउंड तावन बोना भितर दिसून पळोवंक जायना बिकॉज बोन अल्ट्रासाउंड वेव्हजाक जस्ट पाटी धाडटा ताच्या थ्रू वचून सोडनात देखून आमकां एडल्ट्सांचे त्या उत्तर आमगे विक्षकांक समज कळका म्हणजे जाल्यार अल्ट्रासाउंड कसं प्रिन्सिपलान काम करता म्हणजे तुमी सांगचे अगत्य म्हणजे दिसता म्हाका अल्ट्रासाउंड म्हळ्यार अल्ट्रासाउंड इज जस्ट एक साउंड तुम्ही उलयतात आता चिंत तुम्ही उलयतात आणि तुम्ही आता एक जोक फॉल्सा गेलात काय तुम्ही बोंब मारले ते साउंड वचून एक रिफ्लेक्ट मध्ये एको जाता आणि पाटी येता सेम प्रिन्सिपल आम्ही यूज करचे आम्ही एक साउंड यूज करतात बट इट इज अल्ट्रासाउंड म्हणजे ताची फ्रिक्वेन्सी मस्त हाय देखून आमकां ते आयकना बट ते आम्ही साउंड यूज करना दॅट साउंड गोज अँड पुरा आमच्या पोटाच्या भितर स्ट्रक्चर वचून एको जावन पाटी येवचे सो आमकां कळटा मस्त साउंड एको पाटी आयल्यार कालेंगे एक डेन्स स्ट्रक्चर आसा म्हणून तशें सो उदका भितर इट कॅन गो व्हेरी इजिली बोना भितर वचूंक जायना म्हणल्यार सोणा म्हणून साउंड म्हणल्यार तुमी सांगचे साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड म्हणजे आमकां आयकना ते उणे फ्रिक्वेन्सीचे हाय फ्रिक्वेन्सी ओके हाय फ्रिक्वेन्सीचे साउंड वेव्स तुमी शरीरा भितर पेटोवचे तेन्ना ताजे आमकां इमेज ते कंप्युटर मॉनिटरार दिसचे म्हणून हा 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 ताचे निमित्त आमकां ते अल्ट्रासाउंड कसो म्हूण करताचे आतां तशीची एक गर्भावस्थेची स्त्रीक 3 पंता स्कॅन करताची 3 या 4 पुटी आता 4 पंता करताची तशें ते कसं करतात आनी फर्स्ट स्कॅन करचे आम्ही म्हणतात डेटिंग स्कॅन ते एक युजली 6 to 8 वीक्स
करतात मुस्त कारण आसात फर्स्ट कन्फर्म करूंक तुम्ही प्रेग्नेंट आसात की ना म्हणून मुस्ताना कळटा तांचे पिरियड्स मिस जातात एक प्रेग्नन्सी टेस्ट करतात बट तेदलांत ती येतात आमकां स्कॅनाक आमी पळयतात प्रेग्नेंट आसात की ना म्हणून सेकंड थिंग ते प्रेग्नन्सी एक्झॅक्ट आमी सांगतात कितले डेज म्हणून बिकॉज पूरा फर्स्ट विचारतात पेशंट डेट यावगा म्हणून सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन टेल देम वेन इज द डेट ग्रोथ काले म्हणून देन रेअर कंडिशन एक आसा एक्टोपिक प्रेग्नन्सी म्हणतात थोडे फावटी रेअर दी प्रेग्नन्सी गर्भकोशा भितर आसाना भायर आसता मोस्ट डेंजरस फॅलोपियन ट्यूबा भितर आसता सो तेदला आमी सांगतात ते प्रेग्नन्सी भितर आसा की भायर आसा म्हणून लास्ट कितले प्रेग्नन्सी आसा रेअरली ट्विन प्रेग्नन्सी आसूंक पुरो सो आमी तें पुरा सांगिजे एकत्र प्रेग्नन्सी आसा म्हणून सो हें पुरा इन्फॉर्मेशन आमी फर्स्ट स्कॅनान सांगतात फर्स्ट स्कॅन आता जाल्यार त्याच्यावर डाक कितली प्राय जाला म्हणून आनीक त्या एक्टोपिक म्हळ्यार फॅलोपियन ट्यूबांत हॉट जाताच गी नाही सपोज गर्भकोशा भितर येवन राबला म्हणून पळोवचें आनी एक तिनीचे ट्विन्स आसा गी दोन चेडू आसा गी चेड आसा गी एक आसा म्हूण सांगचें म्हणून आनी एक गर्भकोशाचे भायरी तुमचे अंडकोशा ते आमी जस्ट एक पळयतात तांतूय काय प्रॉब्लेम आसा गी ना म्हणून फायब्रॉइड्स आसात गी म्हणून बिकॉज लेटर प्रेग्नन्सी एफेक्ट जावंक पुरो हें पुरो आमी फर्स्ट पळयतात नेक्स्ट स्कॅन जावचे एक 11 to 14 वीक्स म्हणटात ताका एनटी स्कॅन म्हणटात न्यूक्ल ट्रान्सलुसेन्सी तुमी डाऊन सिंड्रोम भुरग्यांक पळयलें तांचे ऍक्च्युअली गोमटीच्या पाटी तांचे स्किन इल्ले दाट आसता आनी तांचे नोजाचे बोन इल्ले धाकटे आसता हे आमकां 11 to 14 वीक्सांत पडली येता तेन्ना कळटा 14 वीक्सान तो तुमकां ते नांक पळोवन कळटा नांकाचे हाड पळोवन वय नॉट ओन्ली डाऊन सिंड्रोम उरले थोडे क्रोमोझोमल एबनॉर्मॅलिटीज आनी ताका सेरेब्रल पाल्सी कळटा की ना गी पाल्सी कळना सो आमकां स्ट्रक्चरल एबनॉर्मॅलिटीज कळटा हात ना पाय ना म्हणून कळटा मात तुमचे फंक्शन कसे आसा म्हणून कळना आमकां अल्ट्रा खंयचे ऍक्च्युअली रेडिओलॉजींत आमकां स्ट्रक्चर फिजिकल अपीयरन्स मात कळटा ते बायोकेमिकल ते पुरा फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन आमकां सांगूंक जायना मोस्टली ते बॉट पुरा सम आसा गी ना वय मात्ती हॉड आसा गी वय ते पुरा कसा पुरा आसा म्हण म्हाका सांगता ಸ್ವಲ್ಪ सो आमी नेक्स्ट स्कॅन आमी करचे नॉर्मली स्कॅन तेदला आमी फुल 14 वीक्स कसं करचे म्हळ्यार एनटी स्कॅन तांतूय पळयत मात बेबी तितले व्हडले आसना तितले डेव्हलपमेंट जायना आमकां हार्ट पळयत मात फुल डिटेलाक पळोवंक जायना बिकॉज तितले डेव्हलप जावना हार्ट मात नेक्स्ट स्कॅन 18 to 20 वीक्साक एनॉर्मली स्कॅन म्हणटात मोस्टली फुल डेव्हलपमेंट जाला तेदला बेबीचे सो आमकां टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट पळयत ब्रेन कशें आसा हार्ट कशें आसा बोट पुरा 5 बोट आयल्यांत की ना म्हणून पायाचे बोट कशे आसात बोन्स पुरा सांबाळ्ळेंत आसात की ना म्हणून पाय एकल्याक आसा की ना हात एकल्याक आसा की ना तें पुरा पळयता एक एक चेडू हांव पळयला कान स्वल्पशी फोल्डेड कान अशें आसता ते आतां पळोवंक गेल्यार फुल्ल पळयत मात ते फुल्ल पळोवंक गेल्यार 1.5 hour लागूंक पुरो बिकॉज फुल डिटेल पळयचे सो आमकां गायडलायन्स आसात कालने पुरा पळयचे म्हणून म्हणून कसं पुरो आसा म्हणटा सांगता गायडलायन्सान तो हेड कितले व्हडले आसा ब्रेना भितर खंयचे पुरा थोडे स्ट्रक्चर्स सांगल्यात आमकां ते पुरा पळोवंक चेस्ट हार्ट समाकन पळयचे आमी पोटा भितर स्टमक मुत्र युरिनरी ब्लॅडर हात आनी पाय हें पुरा पळयचे कान पुरा पळोवचे गायडलायन्स ना मात आनी कळटा कंपल्सरी कोरका म्हणटा सांगिल्लें कोरका बिकॉज फुल्ल पळोवंक गेल्यार मस्त टायम लागता एंड तितले मस्त पेशंट आसतना तितले गायडलायन्स ना बिकॉज इल्लें कान धाकटें जाल्यार पोटले प्रॉब्लेम न्हय सो इट्स ते गायडलायन ना वंचूक काय समस्या जायना हय एक्झॅक्टली आमी इम्पॉर्टंट थिंग्स डेंजरस थिंग्स पळयचे काणी पळयत मात एक कान धाकटें जाल्यार कांय जायना तशीच आतां भ्रूण पळोवच्याक म्हळ्यार ते चाल्लो गिचेल्ली गिचेर डोवून पळोवच्याक केलो स्कॅन करताची कोण नाही करणार इसारोंक घेना तुमकांय जेलान घालतात म्हाकाय जेलान घालूंक घालपाक ताचे विशय सब सांगता वा तुमकां गोत्ता इंडियांत द सेक्स रेशियो मुस्त पाड जाल्ले थोड्या कडेन लायक हरियाणान पुरा कितले 920 to 1000 तले आहले सेक्स रेशियो आनी ताका एक मेन प्रॉब्लेम सांगताली अल्ट्रासाउंडा थ्रू ती सेक्स डिटर्मिनेशन चेडूंगी म्हणून सांगून चेडू आल्यार एबॉर्शन करताली सो
देखून ते स्टॉप करूंक तांणी एक ऍक्ट हाडला PCPNDT ऍक्ट म्हणून प्री कन्सेप्शन अँड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऍक्ट म्हणून most rules and regulations आसात but the main thing of this act is काले जाल्यार रे कितें जाल्यार रे कोणाय की त्या भुरग्याचे सेक्स मेल या फीमेल सांगूंक ना आवयक सांगूंक ना बापायक सांगूंक ना कोणायक सांगूंक ना हांवें पळयलें रे मुस्त जाणां इसतात म्हळ्यार दे डोंट हॅव एनी इंटेंशन ती अबॉर्ट करतात तांकां क्युरियोसिटी आसता पुरांकी क्युरियोसिटी आसता चेडो गी चेडो म्हणून एक्साइटमेंट आसता बट काले जाल्यार रे आमकां सांगूंक ना तुमी सांगू ना ना तशी फॉरेन वचून कोण येताची कितले गी जन करतात जेंडर रिव्हील पार्टीज पर आसतात करतात मात इंडियान स्ट्रिक्टली इट इज नॉट अलाउड इत्या म्हळ्यार हांगा आमगेले इंडियान आमगेले ध्येय कसं म्हळ्यार सेव द गर्ल चाइल्ड म्हणून म्हळ्यार चलये चेडवांक रक्षण जावका म्हूण सांगून आतां एक तुमी एक भ्रुणांत चेरडाल एक इमेज पळयला मी तांकां कसं कळतं म्हणून सांगता ಸ್ವಲ್ಪ नाक कळटा एक्चुअली अंतू कळटा दिस इज हांव सांगून आसलो ते NT स्कॅन म्हणटात आपले 11 to 14 वीक्स टायमार हे एक्झॅक्टली ते स्कॅन तांतू ते दिसता नाकी कळटा आनी फाटल्यान ते स्किन थिकनेस कळटा ओके आता गोनाड्स म्हणून आसाची ना एक्सटर्नल जेनिटिलिया म्हणून म्हणटाचे आमकां आमी तांतू कसले प्रॉब्लेम असले री तांतू कसले प्रॉब्लेम आल्यार मेन्शन करियत इट can be done because it is a medical problem but usually इतले प्रॉब्लेम येनात आणि ते फाइंड आउट करून की मस्त कष्ट नाही आणि कळल्यार त्या चरडान पोटा भितर आसतना कांय करू जायना पड मागीर जत्तर न्हू ऑपरेशन नी करचे ना मात इन्फॉर्म करीत जायना पेशंट हॅज अ राइट तांकां तो प्रॉब्लेम कळल्यार मस्त कळूंक मस्त कष्ट मस्त ऑब्वियस काले प्रॉब्लेम आल्यार तुम्ही सांगिजेत पडटा देन यू कांट हाइड इट दॅट इज अ मेडिकल प्रॉब्लेम तशी म्हणून आता मागीर 20 वीक्सार एनॉमली स्कॅन म्हळ्यार कसली तांतू चरडाला कसली आजन्म जावन आसता तसले कसली हे आसगी म्हण कंजनायटल एनॉमलीज आसगी म्हण पळोवचे मागीर नंतर कसं स्कॅन करताचे मागीर अनेक स्कॅन म्हणजे ग्रोथ स्कॅन म्हणटात ह्या टायमार उपरांत बेबी समा बेळवणिगे आसा गी ना म्हणून पळोवंक ताका समा ब्लड रक्त सप्लाय समा आसा गी ना म्हणून पळोवंक आमी स्कॅन करतात से अबाउट एक 30 to 34 वीक्साक ते जाला ग्रोथ समा आसा गी ताचे वेट समा आसा गी ना म्हणून पळोवंक कित्याक थोड्या फावटी ब्लड सप्लाय समा आसना त्याला बेबी धाकटें आसता ते त्याला प्रॉब्लेम जाता सो तांणी डॉक्टरांनी इंटरव्हीन करून मे बी अर्ली डिलिव्हरी करचें पडटा सो हें पुरा पळयतात आमी तशी मागीर आपास जस्ट बाळान जेवची फुडें करता म्हूण हांव लेखता थोडी करतात मात गर्ल आय मीन डिपेंड्स मात हे 4 स्कॅन जायत जाय नाही म्हळ्यार ताजे ते हेड फिक्स जे लागी नागी प्रॉब्लेम पळोवच्याक चरडो ब्रीच जातगी नाही माती सुरवे येतगी पाय सुरवे येतगी ना ते 34 वीक्स स्कॅनर कळटा खंय आसा म्हणून आनी ओबीजी डॉक्टरांक एक्झामिन करताना कळटा तांकां हेड खंय आसा म्हणून सो थोडी इसरतात 4 स्कॅन मिनिमम थोडी चडय करतात करियेत मुस्ताना करतात एक्चुअली जस्ट डिलिव्हरी जावच्या पयले मात कच्चित गज आसा म्हणून ना मागीर रेडिओलॉजिस्ट पोस्ट नेटल हे करतागी स्कॅन म्हळ्यार बाळान जत्तर हे करतागी प्रॉब्लेम आल्यार मात भुरग्याक कंपल्सरी ना सो थोड्यांक ग्रोथ स्कॅन करतना तांकां कळटा किडनी इल्ले ओड आसात म्हणून बेबीचे मुस्तानाक नॉर्मल ते मात ह्या संदर्भांत युजली आमी डिलिव्हरी जाल्ल्यानंतर आमी एक स्कॅन करतात किडनीचेंत थोड्या फावटी ब्रेनाचे कांय प्रॉब्लेम आल्यार कळल्यार लास्टाक एक इमिडिएटली करतात मात कंपल्सरी कोण न्ही करना हाऊस सुख करता हाऊस म्हळ्यार मदराची करची गरज ना कांय करची गरज ना अनलेस देर इज अ प्रॉब्लेम थोड्यांक ब्लिडिंग स्टॉप जायना तशें बरें जाल्यार करतात तशीची डॉपलर म्हणून एक स्कॅन करताची अल्ट्रासाउंड डॉपलर म्हणून तांतू छन छन कलर 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 येता ते कसले डॉपलरांत आमकां नॉर्मली अल्ट्रासाउंडान आमकां जस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मात कळटात मात खंयचे ऑब्जेक्ट्स आतां मूव जातात हालून आसा ते कलर दिता सो आमच्या बॉडींत मूव जावचे कांय ऑब्जेक्ट रगत आमच्या ब्लड वेसल्स आर्टरीज आनी रगत मूव जावनूच आसता सो ते कलर दिता सो आमकां कळटा थ्रू डॉपलर ब्लड फ्लो कशें आसा म्हणून
सो तुमकां थोड्यांक पाय दूख आसता एज यू ग्रो ओल्डर एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणटात ते आर्टरीज पुरा ब्लॉक करता ब्लड समा वचना तांकां थोडे वेळ चडल्या उपरांत पांयान दूख येता सो डावट आसता हाका आर्टरीजान ब्लॉक आसूंक पुरो म्हणून तेन्ना आमकां डॉपलर स्कॅन करीत आनी सांगीत हाचे रगत समा वचून आसा की ना म्हणून रगत उणें केल्यार तांकां ट्रिटमेंट करीत तांकां तशीच एक वॅरिकोज वेन्स म्हण एक आसा तांतू पुरो आमगेले वेईन म्हळ्यार पाचवे दिसता पडपा आमगेल्या अंगान पुरो दिसचे ते थोरो जावन आसता दाट जावन आसता तांतू पुरो क्लॉट आशिल्ले अशें आसता ताका डॉपलर करता की हय आमी डॉपलर करतात ताका वॅरिकोस वेन्स येवचे कित्याक म्हळ्यार रगत ग्रॅविटी एगेन्स्ट पाटी हार्टाक वचाचे सो थोडे फावटी प्रेशर हँडल करूंक जायना वॉल्व्स आसतात हे मोठे जातात सो आमी स्कॅन करून सांगतात मोठे जाल्यात की ना म्हणून आनी हे वॉल्व्स सामा आसात की ना म्हणून आमी सांगतात तेन्ना तांकां कळटा खंय पुरा सामान आनी ती ट्रिटमेंट करीत तांकां तांकां तुमी कसो रिपोर्ट बरोवन दितात म्हळ्यार एक्चुअली स्पीकिंग वॅरिकोस वेन्स आसचे आमचे बैले वेन्स ते तुमकां पळयतना कळटा अल्ट्रासाउंडाची गरज ना सांगूंक वॅरिकोस वेन्स आसात की ना म्हणून बट मोर इम्पॉर्टंटली पायाच्या भितर डीप वेन्स आसतात हे पुरा ब्लॉक जाल्यार यू कॅन हॅव वॅरिकोस वेन्स मात तुमकां पळयतना सांगूंक जायना सो आमचे एक मेन काम फस्ट आमी भितरले वेन्स पळयतात ते दोळ्यांतल्यान पळोवंक जायना आनी आमी सांगतात ब्लॉक आसा की ना म्हणून ते एक फर्स्ट सांगतात सेकंड थिंग आमी सांगतात वॅरिकोस वेन्स आसात की ना म्हणून मात ते तुमकां सांगीत पळयतना थर्ड थिंग आमी सांगतात ते वॉल्स समा आसात की ना म्हणून ते पुरा मेन्शन करतात आमी तशें जाल्यार वॅरिकोज वेन्साकय तुमी डॉपलर स्कॅन करताची म्हणून तशीच चरडय मूव जाता पोटाचो चरडय मूव जाता ताकाय डॉपलर करताची ना ना चड ते थोड्या फावटी तितले मूग तांकां स्कॅन करूंक जायना मागीर आमी सांगिजे मागीर तांकां पेशंट्साक इल्ले रावा तुमी एक 20 मिनटां बसा आनी पाटया तुमकां सांगीत इशीन टर्न करा तिशीन टर्न करा बेबीक सांगूंक जाता की ना न्ही मात तेन्ना पेशंटाक मातशें टेन्शन जाता कित्याक सांगलें ताणें काय प्रॉब्लम आसा की म्हणून सो तशें कांय न्ही आमी जस्ट बेबी आमकां तोंड दाखयना आमी कालें करचें आतां सो आमी जस्ट वेट करचें पडटा एक 20 मिनटां उपरांत बेबी टर्न जाता तशें तेन्ना बेबीले तुमी फाटी भांड पळयता की म्हळ्यार बॅकबोन पळयता की पळयतात आमी पळयतात म्हळ्यार बॅकबोनाचे मस्त प्रॉब्लेम आसतात एक स्पायना बायफिडा म्हणून एक प्रॉब्लेम आसा ओके ते बॅक लास्ट टर्मिनल पोर्शन ते सामा डेव्हलप जायना आनी ताचे आल्ले पुरा स्पायनल कॉर्ड पुरा इल्लें पुरा भायर येता इट इज अ व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम फोलिक ऍसिड डेफिशियन्सी जावन येवचे देखून आतां तुमी गोत आसा पुरा प्रेग्नंट पेशंटाक फोलिक ऍसिड दिवनच आसतात येलो कलर देखूनच आतां ताचे इन्सिडेंट्स मस्त उणें जाला थोडे फावटी आमकां पळोवंक मेळटा देखून आमी फुल्ल बॅकबोन पळयचे आमी सयाटिका असल्या कळटा की कळटा सयाटिका म्हळ्यार कसं म्हणपाक सांगयाच आमगेले स्कायाटिका म्हळ्यार आमचे एक नर्व आसा व्हडले नर्व स्कायाटिक नर्व म्हणून ताका काले म्हणी इरिटेट केल्यार काले म्हणी तोपल्यार ताका पुरा आमकां शूटिंग पेन येता तो सांगतात करंट जाल्ल्या बरें म्हाका एका पांयात दूख येवन आसा तशें पुरा म्हणटात पाटी दूख येतात मात आनी झुमझुम जाता म्हणून ताका पुरा स्कायाटिका म्हणटात ताका एक्सरे काडयत बट मोर इम्पॉर्टंटली पुरा मोस्ट कॉमन एक्झामिनेशन MRI ऑफ द स्पाइन मुस्त नाकान येतात ते MRI करचे अल्ट्रासाउंड न्ही अल्ट्रासाउंड करूंक जायना अल्ट्रासाउंड न्ही हांव अल्ट्रासाउंडाचे विशय न्हू सॉरी स्कायाटिका म्हणटाना आमी अल्ट्रासाउंड करनात आयदर एक्सरे ना तो MRI मुखारसून आमी MRI विशय उलोवचे आसतना तुमी ह्या विशय सांगू येता तशीच एक पंता तांणी अल्ट्रासाउंड करतना जे युट्रसाचे गर्भकोशाचे अल्ट्रासाउंड करतना मूत्रकोश युरिनरी ब्लॅडर फुल्ल आसूं म्हण म्हणटाची म्हळ्यार मूत भर नासूं म्हण बकने मूत भर नासल्यार उदक पिवन यो म्हण म्हणटाची हे अशें कसं आमी ऑर्डर सांगले अल्ट्रासाउंड वेव्स उदका भितर इजिली पास जाता बरें जाता गॅस आल्यार ताच्या थ्रू पास करूंक जायना आतां तुमचे मूत्रकोशा फुल्ल आल्यार तुमचे गर्भकोशा ताच्या फाटल्यानच आसता सो आमकां ते बरेंकन दिसता तुमचे मूत्रकोशा फुल नासल्यार अनकिटी ताच्या मुखार येतात आनी अनकिटीच्या भितर आसचे काले गॅस सो अल्ट्रासाउंड वेव्स ताच्या भितर थ्रू वचूंक उपाय ना सो आमकां गर्भकोशा दिसूंक दिसना मागीर या इन मेल्स प्रोस्टेट ते दिसना आमकां सो दोनी पळयचे जाल्यार आमकां उदक पिवन तियेचे वयलें पळय लिवर किडनी तें पुरा पळयत ताका पळयचे जाल्यार उदक पिवची गरज ना मात युट्रस प्रोस्टेट पळयचे जाल्यार उदक युरिनरी ब्लॅडर पळयचे जाल्यार तशें तुमकां उदक पिवन येवका म्हण म्हणचे तुमी म्हणून आतां अल्ट्रासाउंडाचे लिमिटेशन्स कशे
अल्ट्रासाउंडाचे लिमिटेशन्स आमकां बोना थ्रू पळोवंक जायना देखून आमचे एडल्ट्स आमचे आनी तुमचे आतां ब्रेन पळोवंक जायना मात बेबीसांचे पळयत बिकॉज बेबीसांच्या स्कल्लांचो इल्ले एक ओट्टो आसता तें पळयत लंग्स पळोवंक जायना हांवें सांगलें अल्ट्रासाउंड वाऱ्या भितर वचूंक जायना म्हाका सो आमच्या लंग्सान आसचें कालें वाऱ्यांत सो लंग्सा भितर आमकां पळोवंक जायना आणि अल्ट्रासाउंड इज डिपेंडेंट ऑन द पेशंट ऑल्सो मस्त मोठी पेशंट आल्यार अल्ट्रासाउंड तितलें डीप वचूंक जायना लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर सो मस्त मोठी आल्यार बरेपडी मस्त कश्ट आमकां पळोवंक कळस दिता तशी नेक्स्ट कसा म्हळ्यार मिगेले प्रश्न हाजे MRI विशय तुमचे के फुडें MRI म्हूण म्हणलें हे MRI म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजे लिमिटेशन्स कसं आय मीन प्रिंसिपल कसं कशी काम करते MRI म्हळ्यार फुल फॉर्म मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग अगेन फिजिक्स मस्त कॉम्प्लिकेटेड बट इट बेसिकली इन्वॉल्व्स एक व्हडलें मॅग्नेट व्हेरी 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 पावरफुल मॅग्नेट आनी आमी ताच्या भितर न्हिदाचे आमचे बॉडी 70% वॉटर भितर एक हायड्रोजन एटम आसात H2O. That also H is like a magnet. But आमच्या body पूरा magnets आपले the millions of magnets इशिन turn जाल्यात. So we do not act like a magnet. But as soon as आम्ही त्या magnet भितर न्हिदल्यार because of the interaction of our body with that magnet आमचे full body magnetization जाता. Okay. तशी आमगेले बॉडी मॅग्नेट अशी जावन ते फुल या जाता म्हणजे तुम्ही कसले हायड्रोजन पर एकच लायनर अलाइन जाता एंड मागीर आमी एक रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेव्स यूज करतात एंड एक कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल आमकां इमेजेस मेळटात बट बेसिकली आमी एक व्हडले मॅग्नेट यूज करतात आता ते MRI मशीनाचे आमगेले की येस कसले स्लाइड आसा पळय हां ये MRI मशीन न्हू सीटी मशीन ओके तसं आम्ही फर्स्ट सीटी विषय उलय MRI मागीर येता आता फर्स्ट सीटी स्कॅन म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजे प्रिंसिपल कसं म्हणून सांग सीटी ती जस्ट एक्सरे यूज करतात आमी ओडोल एक्सरेच्या विशयन उलयले आतां सीटी ती एक्सरे यूज करतात बट इन अ मोर स्पेशलाइज्ड मॅनर एक्सरे यूज करताना जस्ट एक पुटी प्रोजेक्शन करतात एक कडे शूट करतात एक्सरेस सीटी स्कॅनान काल जाता पेशंट न्हिदून आसता आनी हे सीटी स्कॅन एक्सरेज कंप्लीटली राउंड 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 गोवन मस्त कडेता एक डायरेक्शन मात न्ही 360 डिग्रीज तावन तुमकां एक्सरे शूट करत असतात सो बिकॉज ऑफ दॅट इवन दो यू आर युजिंग एक्सरेज तुमचे क्लॅरिटी एंड डिटेल्स बेटर मेळटा आमकां आता तशें त्यात दिसता एक सर्कल अशी दिसता उरूट दिसता तांचे भितर 4 दिकांनी तांणी एक्सरे मारताची म्हणजे नॉर्मल एक्सरे जस्ट वन डायरेक्शन तावन मारता वय आता सीटी स्कॅन करूक कितली वेळ जाय म्हळ्यार मस्त वेळ जाय की 4 दिकांनी पहिल्यांच्या मशीनान मस्त टाइम लागतलो आतां 128 स्लाइस सीटी पुरो आयला तुमचे हेड स्कॅन जाल्यार एक 8 सेकंड्सान जाता तितले बेगी जाता चड टाइम लागता प्रिपेर करूंक उस्तोर काडूंक ताचे न्हिदूंक आनी उठूंक स्कॅन इज व्हेरी शॉर्ट टाइम मात आतां तुमकां पोटाचे स्कॅन जाय आमी एक पुटी मात काडनात आमी फर्स्ट प्लेन स्कॅन काडटात मागीर प्लेन स्कॅन म्हळ्यार आमी कांय दिना जस्ट तुम्ही न्हिदतात एक स्कॅन करतात नेक्स्ट आमी एक इंजेक्शन दितात कॉन्ट्रास्ट म्हणून कॉन्ट्रास्ट काडल्या उपरांत आमी एक 2 या 3 पुटी परतून स्कॅन करतात सो एक पुटी स्कॅन करूंक चड टाइम लागना एक्चुअली इट विल आमच्या नव्या मशीनान पुरा 20 सेकंड्सान फुल जाता मागीर नेक्स्ट टाइम करूंक आनीक 20 सेकंड्स सो स्कॅन द होल प्रोसेस माइट टेक 15 मिनिट्स मात तांचो एक्चुअल स्कॅन टाइम एक 1 or 2 मिनिट्स मोर टाइम टू प्रिपेर टू एक्सप्लेन इंजेक्शन दिवचे ते पुरा टाइम ते इंजेक्शन म्हणली न्हू तुमी ते कसं दिवत तुमी आमी इंजेक्शन आमी कॉन्ट्रास्ट म्हणटात कॉन्ट्रास्ट म्हळ्यार आमकां एक वस्तू आनी अनेक वस्तू डिफरन्स म्हणूंक आता ब्लू आणि रेड कॉन्ट्रास्ट आसा आता दोन्ही वस्तू ब्लू आल्यार आमकां सांगूंक जायना एकच लॅक दिसता एक ब्लू आनी एक रेड आल्यार आमकां सांगेत दे आर 2 डिफरंट ऑब्जेक्ट्स म्हणून सो आमी कॉन्ट्रास्ट दिताना डिफरंट ऑर्गन्स आमच्या बॉडींत डिफरंट दिसतात सो आमकां क्लॅरिटी बेटर मेळटा आता सीटी करतना खंयचे ऑर्गनाचे सीटी मस्त चड करताचे जन सीटी आमकां फुल टॉप टू बॉटम करीत बट मोस्ट कॉमन विचारले आमचे सीटी हेड एक सीटी हेडाचे एक इमेज आसा आमगेले की पळय आमी सीटी हेड yes that is the CT head on the right side there आमकां डिटेल्स फुल कळटात भितर
तशें जाल्यार त्या निदल मनशाला तेन्ना मात्या भितर मात्र त्या स्कॅन वता म्हणून वय. म्हणटा मागीर बाकी आंग तशी आसता भायरी आसता म्हणून वय हा ते राउंड सीटी मशीनचे राउंड पार्ट पडले कालें पडूंक आसा ते मात पार्ट ताचे भितर येता येता आतां पोटाचे काडका जाल्यार ते पोट मात्र थंय आसता पॉट मात येता आतां सगळे अंगाचे आतां एक्सिडेंटांनी जाल्ले म्हण लेखुया आतां एक मेजर एक्सिडेंट जाल्ले तेन्ना तांकां मस्त कडेन इंजुरी जाल्ले म्हण लेखुया तेन्ना खंयची स्कॅन करचे फस्ट पेशंटाचे एक्झामिनेशन करतात तांकां कळटा आतां मोत सुकल्या ते म्हणल्यार मोत ब्रेन डॅमेज आसूंक पुरो पोट पुगला दूख आसा थंय आसूंक पुरो सो टिक बेश्टें कोणी टॉप टू बॉटम विचारनात ओके सो फस्ट पळयतात आनी डिसायड करतात हांगा डॅमेज जाला मात चिंत पुरा कडेन डॅमेज जाला सो मोस्टली युजली मांड्याचे चेस्टाचे आनी पोटाचे सीटी स्कॅन करीत हाताचे डॅमेज जाल्यार ताचे एक्सरे सेपरेट काडटात तशें त्या सुलभ तशान त्या करताचे म्हणून आनी रेडिएशनय उणें एक्सपोजर एक्झॅक्टली आतां तुमी ते सांगले की एक्सिडेंट जाताना मात्याचे हृदयाचे आनी पोटाचे काडताचे म्हणून ते एक पंता काडूं जाता की नाही स्टेप बाय स्टेप करपा पडटा स्टेप बाय स्टेप सेम उटी जे म्हणून गरज ना तुम्ही पेशंट तिंत न्हिदून असतात बटन प्रेस करतात आणि फुल करीत हेड चेस्ट आणि ॲबडोमेन पुरा उठ करीत तशीच आमी तुमी त्या वेळ सांगताना सांगले एथरोस्क्लेरोसिस म्हणून सांगून एथरोस्क्लेरोसिस म्हळ्यार आमगेले आर्टरीज म्हळ्यार आमगेले ते रगत वचचे तसले एक नळिका तांतू चांग रगत वचचे तसले नळिकान तो ब्लॉक जेवचे म्हणून म्हणले हाचे सीटी स्कॅन काडताची म्हणून म्हणले आमी फुल आता आमच्या फुल बॉडीन ते ब्लड वेसल्स आसात मंड्यातून आमच्या बोटा मुसर पुरा कडेन ब्लॉक जावेत आता आमच्या मंड्यात वेसल्साक ब्लॉक जाल्यार स्ट्रोक जाता हार्टाच्या वेसल्साक ब्लॉक जाल्यार हार्ट अटॅक येता पायाच्याक ब्लॉक जाल्यार आमकां पाय दुख येता सो आमी पुराचे टॉप टू बॉटम आमकां स्कॅन करीत म्हणून आता ते सीटीचे निमित्त जेवचे रेडिएशन हजार्ड आमी ते उणी कोरका जाल्यार कसले उपाय आसा की अगेन पेशंटाक कांय करूंक ना हे पुरा प्रिकॉशन्स काडण्याचे आमी म्हळ्यार तुमी केन्नाय एक्सपोज जावन आसाची म्हणून ना ना पेशंटा खातीर आमी एक्सपोज जायनात आमी लेड शिल्डाच्या अनेक सायडीन आसतात कोणी त्या रुमा भितर येनात आमी प्रिकॉशन्स काडून शिकले जाय जाल्यार मात करीचे बेश्टे बेश्टे करना असो थोडी पेशंट येवन येतात म्हाका स्कॅन जाय म्हणून इंडिकेशन आसाचे प्रॉब्लेम आल्यार मात करीचे आनी करतना लो डोस दिवचे आमी तशीच एक प्रेग्नेन्सीन तू सीटी स्कॅन करता की आनी कसल्या करताची ना हांव सांगता आमी करना जो कितले अवॉइड करीचे तितले अवॉइड करतात आमी मात लायफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन आल्यार करचेच पडटा टू सेव द मदर्स लायफ अगत्य असल्यार मात तुमी करताची मात करतात तशीच एक स्लाइड आसा आमगेले रेडिएशन सेफ्टी म्हणून सांगू न्हू त्या कसं सांगता अलरा प्रिन्सिपल एज लो एज रिजनेबली अचिवेबल म्हणल्यार जाय जाल्यार मात स्कॅन करीचे अल्ट्रासाउंड आनी एमआरआय करीत बिकॉज तांतू रेडिएशन ना अल्ट्रासाउंड आनी एमआरआय इज व्हेरी 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 सेफ एक्सरे आनी सीटींत रेडिएशन आसा तांतू तुमकां मॉलिक्युलर डॅमेज जावेत मात आमी यूज करचे नॉर्मली मस्त लो रेडिएशन कांय जायना बट जाल्यार आमी प्रिकॉशन काडण्याचे आनी जाय जाल्यार मात स्कॅन करीचे लिमिटेड सिक्वेन्सीस करीचे ओके पुरतून बेश्टें करना जो ह्या पुरो तुमी सीटी स्कॅन आनीक दुसरे डॉक्टरान बरयल्यार मात्र करचे की नाही पेशंट येता म्हाका एक सीटी स्कॅन काडी म्हणून एक्चुअली स्पीकिंग तांणी डॉक्टरा थ्रू आयल्यार बेटर कित्याक डॉक्टराक गोत्ता आसता पेशंट अगत्य आसगिना गरज आसगिना आनी खंयचे स्कॅन करचे म्हणून पेशंटाक मुस्तना गोत्तू ना कालें स्कॅन करचे म्हणून मुस्तना येतात म्हाका फुल बॉडी स्कॅन जाय म्हणून तशें कांय ना सो इट इज ऑलवेज बेटर दॅट अ पेशंट डॉक्टरशी वचून डॉक्टरान पळोवन डॉक्टर डिसायड करता तुमकां कालें स्कॅन जाय म्हणून आमकां येवन विचारीत आमी सांगतात कालें तुमकां करीत म्हणून बिकॉज तांचे नॉलेज लिमिटेड आसता न्ही आता सीटी स्कॅन खंयचे प्रिन्सिपलांत करचे एक्सरेची म्हणून म्हणले तुमी तर ताका एक सीटी म्हणून नांव येता कम्प्युटर टोमोग्राफी म्हणून टोमोग्राफी म्हणल्यार स्लाइस करचे म्हणून सो तुम्ही पळयल्यार इमेज तुमकां स्लाइस म्हणून आमकां एक इमेज दाखयले ब्रेनाचे माथ्याचे तांतू अशी माथ्याशी कटकेल अशें आशिल्ले ब्रेडा स्लाइस एक्झॅक्टली तशें सो इट इज अ टोमोग्राफी एक स्लाइस तशी हार्टाचे तांतू पुरा हे एक 3D इमेज तुमकां रिकन्स्ट्रक्ट केला हे 3 डायमेन्शनल इमेज दाखोवंक बरें दिसूंक वे चंद पळयतना कलरफुल जावन अशी दिसता की सिटीत ना म्हणून दिसता आमी रिपोर्ट करताना हे पडली नात दिस इज मोर फॉर द पेशंट्स दाखोवचे तांकां आता तशी तुमी त्या वळी एमआरआय विशयी आता ते पळय ते स्लाइड लेग्स
त्याक नर त्याक सद्दा दिसतस ये ते वेसल आमी ब्लड वेसल सांगले आर्टरी गी वेई ना ये आर्टरी हा हा म्हणारी वेनाक पडलोंक सीटीएम एसड अल्ट्रासाउंड यूज करतात मेनली आर्टरीज पडलोंक आमी सीटी काडचे एक कसं म्हणा कसं कंडिशन त्यातलं स्क्लेरोसिस मात्र म्हणारे आर्टरीन तू ब्लॉक असल्या मात्र तुम्ही करची की दुसरे कसले कारण आहे असं मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस थोडी आपली एम्बोलिझम ही आसा तुमच्या हार्टान प्रॉब्लेम आल्यार ती ब्लॉक जावन हे ब्लॉक ती जावन लूज जावन सिकल मुसर वचत तले हे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे रक्तान दुसरीकडे वचून सिरकू येतं हार्ट आसुकून भायर येऊन तसे खंय सिरकला म्हण तुम्ही पळोवच्या सिटी तशी तावड तुम्ही MRI विषय सांगता आशिल्ले आता मी ते आज सांगूया म्हणलें ना MRI विषय MRI कसं नमनेचे प्रिन्सिपल या कसं तत्वान तो काम करता ते मॅग्नेटान सांगले ने सो वापस सांगूयात म्हणजे उदकांत उद्दा आसा आमगे लांब चेड तांत H2O आसा H म्हळ्यार हायड्रोजन O म्हळ्यार ऑक्सिजन ते नॉर्मल बॉडीन तो ते सम असता जाल्यार मॅग्नेटा भितर घाली कुडले हायड्रोजन एक मॅग्नेट बरें ऍक्ट करता आणि ते एक स्ट्रेट लायनार रावता मागीर आमी एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स लायक रेडिओ वेव्स फोनाचे वेव्स आसात पळय तले आमी एक धाडटात भितर मागीर ते बाउन्स बॅक जाता फाटी येता आनी आमकां एक सिग्नल मेळटा ताका MRI म्हणटात हे केदन पुरो करचे MRI आतां ब्रेनाचे MRI मस्त कमी जाता पळयल्यार भंय जाता वय व्हडलें दिसता न्ही हांव लेक्चर त्या तितली व्हड मशीन त्या पेशंटान तांचे भितर वतना तांकां भंय जायना थोड्यांक भेस जाता क्लॉस्ट्रोफोबिया म्हणटात ताका तांकां मस्त भेस जाता आनी थोडी स्कॅन करूंक आयकूंक आयकनात आमी कितलें सांगल्यार कांय जायना म्हणून सांगल्यार आनी ती मस्त आवाज आसता MRI मशीन तुमी केलां गे केदां म्हणे मस्त आवाज येता ओके मात आमी इयरफोन्स दितात पेशंटाक आनी एक बजर दितात हातांत म्हणून थोड्यांक भेन दिसता आमी सांगतात कालें प्रॉब्लेम जाल्यार सांगा बजर प्रेस करा आमी इमिडिएटली भितर वचून तांकां भायर हाडटात सो थोड्यांक कालें जाल्यार करूंक सोडनात पयलें एक ओपन MRI म्हणून आहलें हे पुरा क्लोज्ड MRI पळयलें फुल्ल राउंड क्लोज्ड आसा ओपन MRI म्हणून पयलें एक सिस्टम आहलें तांतू ओपन तांकां बेन दिसना बट एक प्रॉब्लेम ओपन MRI तितलें पावरफुल न्ही इफेक्टिव्ह न्ही सो आतां कोणी प्रोड्यूस करनात तें आतां मँगलोरान तेंचे ओपन MRI नात गे म्हणून तशी पेशंट मशिना भितर सगळो वता ना खंयचे पार्ट स्कॅन जाता ते मात येता मात मोस्ट ऑफ द टाइम मंडो स्कॅन करतात सो मंडो भितर आसता थोड्यांक बेन दिसता भंय जाता म्हणून हा तशी तावड आमी सांगता आसले खंयचे पुरा कंडिशनांत आमी MRI करताची म्हणून MRI ब्रेनाचे व्हेरी इजी टू डू मस्त कॉमन मेळचे आमकां MRI करूंक एक ब्रेनाचे आनी एक स्पायनाचे आमचे पाटयेचे पाटी दुखू पुरांकी आसता सो मस्त टाइम ते डिस्क म्हणटात एक शॉक एब्झॉर्बर आमचे दोन बोन मोदे ते एज जाताना इल्लें टेर जावन ते नर्व्साक वचून इरिटेट करता हे पुरा पळोवंक आमी करतात डिस्क प्रॉब्लेम म्हणटाची कॉमन लँग्वेजान त्या पुरा तुमी पळयताची ते पळयतात आनी शोल्डराचे नियाचे हे पुरा MRI करतात मागीर एकल्यांक अशी तांगेली फाटी भांड म्हणारी बॅक बोन असना ते अशी बेंड असता ताका कसं म्हणजे ताका स्कोलियोसिस तवे तुम्ही पळयता गे ते मात ते पळोवंक MRI ची गरज ना ते एक्सरे ती पळय MRI करतात बट एक्सरे शुड सफाइस फॉर दॅट जाल्यार स्लिप डिस्क आशिल्ले म्हणजे डिस्क प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक MRI गरज आसता म्हणून दुसरे हिप सर्जरी पुरो करपाक जाल्यांक हिप सर्जरी ऑलरेडी तुमकां कळल्यार ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हळ्यार ते फुल एज जावन फुल डॅमेज जाल्यार रुमॅटॉइड आर्थरायटीसाक MRI करतात ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटना फुल डॅमेज जाल्यार ताका ट्रीटमेंट आसचेंत हिप रिप्लेसमेंट MRI करन गरज ना बिकॉज एक्सरे सांगे तुमकां फुल डॅमेज जाला हिप रिप्लेसमेंट करयेत म्हणून अते CT आणि MRI म्हणटना खंयची चेड बेटर म्हळ्यार खंयची चांग चेड बोथ आर इक्वली गुड दोनायची प्लस पॉइंट आसा नेगेटिव्ह पॉइंट आसा CT चे प्लस पॉइंट इट्स चीपर कंपॅरेटिव्हली चीपर टू MRI फास्टर मस्त फास्ट हांवें सांगलें कळ्ळें 8 सेकंडान स्कॅन करत MRI ब्रेन करची जाल्यार एक 15-20 मिनिट जाय आतां इट इज नॉट अ लॉंग टायम थोड्यांक भुरग्यांक तितलें बसनात थोड्यांक मोत आसना आयकनात रावंक सो या एक्सिडेंट जाले सो मूव करनासतात सो CT इज बेटर देर CT इन धाकटे धाकटे डिटेल बेटर कळटा बट
MRI कंपेअर केल्यार MRI इज सेफर रेडिएशन ना आणि सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स आसा पळय तुमचे आता सांगले उडल बोन सिटीन बेटर दिसता ಮತ್ತೆ लिगमेंट्स आणि आपल्या ते अटॅचमेंट्स MRI इन बेटर दिसता मसल्स आणि दिसते की मसल्स बरे दिसतात MRI सिटीन तितले बरे दिसना तशी आता MRI म्हणताना जनाक कशी म्हणारी तुम्ही त्यांनी MRI स्कॅन येवची फूड तुम्ही तांकां काउन्सिल करू असतं की तांकां सांगू असतं की विषय अशेश पर आसा प्रमाण आसा म्हणून आमी सांगीत तांकां म्हणल्यार इतलो टाइम लागतालो तुमकां क्लॉस्ट्रोफोबिया आल्यार क्लॉस्ट्रोफोबिया म्हळ्यार बंद असूच्या जाग्याचे भंय आणि थोडे कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स आसा म्हणल्यार थोडे पॉइंट्स आल्यार तुमकां MRI करूंक ना एक तुमचे पेसमेकर आल्यार हे मॅग्नेट वचून त्या पेसमेकर एफेक्ट करूंक पुरो आणि तुमकां पेसमेकर इज नीडेड फॉर हार्ट टू फंक्शन हे तुमचे कालें जाल्यार मागीर हार्ट स्टॉप जाल्यार चलना प्रॉब्लेम आसा सो पेसमेकर आल्यार एक कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणटात भुरग्यांक थोडे फावटी आयकाना सो एक आयकूंक काना भितर एक डिवायस करतात ते आल्यार करूंक ना पहिले पुरा इम्प्लांट्स आता तुमचे हिप रिप्लेसमेंट पुरा केल्यार उरले पुरा पहिलेचे मेटल पुरा आल्यार इट्स अ मॅग्नेट म्हणल्यार व्हेरी स्ट्रॉंग मॅग्नेट तुम्ही आता स्ट्रक्चर भितर गेल्यार ते स्ट्रक्चर ओन सोडटा इट हॅज कॉज्ड डेथ अँड ऑल दॅट डॅमेज अँड ऑल दॅट सो म्हळ्यार भितर मेटल असते ते उसळून भायर येता म्हणजे अंगा सुकून भायर येता म्हणून फेरोमॅग्नेटिक मेटल्स आयर्न पुरा आल्यार गोल्ड पुरा आल्यार प्युअर गोल्ड पुरा आल्यार कांय जायना मात जाल्यार आमी पुरा काडून सांगतात कित्याक म्हळ्यार हे मेटल हीट जावचे चान्सेस आणि तुमकां बर्न्स पुरो येवंक जाता बिकॉज इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेटल आय मीन व्हेरी स्ट्रॉंग मॅग्नेट तशें जाता म्हणून तशें तुमी त्या पेशंटाला फुडें निमगी तांची मेटल कसले दांताक आमी रूट कॅनलांनी करतना घालता इम्प्लांट्स ते आल्यार आमकां इमेज समा येना मात कांय जायना ते भायर उसळ येवन येना मात इल्ले ऊन जावंक पुरो तुमकां मात भायर येवन डेंजर लायफाक डेंजर ना तशी दुसरी कसली आस की MRI विषयी सांगची तसले म्हळ्यार ताचे लिमिटेशन्स तशें कसले लिमिटेशन्स लंग्स आमकां पळोवंक जायना अनेक पार्ट काय तशें ते एअर ते तितले बरें ते समा दिसना हार्टी पळयतात बट MRI चे स्पीड इल्लें उणें सो खंयचे थिंग्स मूव जाल्यार आपले ते इल्लें कश्ट पडलोंक मात आतां एडवान्समेंट इतलें जालां पुरा पळयतात पोटाचें स्कॅन MRI जावन करतात लिव्हर पडलोंक गर्भकोशा पडलोंक तशीच एक कॉन्ट्रास्ट MRI म्हूण करता म्हणावं लागता हय ते कॉन्ट्रास्ट सिटी बरयत सांगलें न्ही ब्लू आनी रेड डिफरंट जाल्यार आमकां कळटा दोन्ही सेम दिसल्यार आमकां कळना कॉन्ट्रास्ट दिल्या उपरांत थोडे ऑर्गन्स आनी स्ट्रक्चर्स डिफरंट दिसतात सो आमकां पुरा सांगेत कालें प्रॉब्लेम आसा MRI ट्यूमर त्या पुरो असले दिसता पुरा दिसता हय तशें ते MRI इज अ टोटल स्कॅन तशीच एक CT एंजिओ म्हण एक करताची त्या कसले CT एंजिओ तेंत ब्लड वेसल्साचे पडलोंक हांवें सांगलें न्ही आमचे ब्लड वेसल्स पुरा कडेन मंड्यात बोटां मुसर आसात ते पुरा पडलोंक आमकां ब्लड समा आसा की ना म्हणून पडलोंक CT एंजिओच करचें ते तुम्ही करचे की नाही दुसरे तक स्पेशलिस्ट ना आम्ही करचे म्हणल्यार CT आणि MRI करचे रेडियोग्राफर्स टेक्निशियन्स आसात तांणी करचे स्कॅन तुम्ही रिपोर्ट करचे मात इट कम्स अंडर रेडियोलॉजी CT एंजिओग्राफी पुरा म्हळ्यार त्या कसं समस्या आसा म्हणून तुम्ही बरोवन सांगचे तेन्ना ताजे वेळ तुमगे ट्रीटमेंट आसा म्हणून तशेंच आनीक एक विभाग आसा इंटरव्हेन्शनल रेडियोलॉजी म्हणून या इंटरव्हेन्शनल रेडियोलॉजी म्हळ्यार कसले आणि खाली रेडियोलॉजिस्टा मध्ये तांकां कसो व्यत्यास पहिले रेडियोलॉजी यूज करते डायग्नोसिस मात प्रॉब्लेम आसा की ना म्हणून मात सांगू आता इंटरव्हेन्शन रेडियोलॉजी बिट स्पेशलाइज्ड इल्ले स्टडी करीचे नॉट ओनली डायग्नोसिस आमी ट्रीटमेंट करतात आता एंड इट इज अ व्हेरी एडवान्स्ड फॉर्म सो वी आर नॉट लिमिटेड जस्ट टू सांगूंक प्रॉब्लेम आसा की ना म्हणून आता आमी प्रॉब्लेम आसा की ना म्हणून सांगतात आनी ट्रीटी करतात ते प्रॉब्लेम सो इंटरव्हेन्शन रेडियोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच आनी इल्लें शिकाचें पडटा मात इंटरव्हेन्शन रेडियोलॉजी करूंक तशी तांणी कसं करचें म्हळ्यार तुमी एक्झॅक्टली आतां चिंत पयलें एन्युरिझम म्हणल्यार तुमचें ब्लड आर्टरी बलूना बरी मोठे जाताले आतां ब्रेना भितर मोठे जाला ते इतले मोठे जाता ते फुट्टा आनी फुल ब्लिडींग जाता पयलें कालें करताले व्हडलें ऑपरेशन तुमचे बोन कट करीचे ओपन करीचे भितर वचून ते क्लिप करताले आतां तशें कांय ना हांगा तुमचें एक ब्लड वेसल आसा हांगा पायांत थंय धाकटो एक निडल घालतात धाकटें निडल
2 mm होल तितले सान हा ती एक पाईप करतात त्या पाईपातून वचून ते आर्टी वचून थ्रू द हार्ट वचून मागीर ब्रेना भितर येतात आणि ते खंय फुटला थंय वचून एक कॉईल अथवा ग्लू घालतात ब्लिडिंग स्टॉप जाता तेंची जालें कसले एक घाय घालना तिले समस्या समाधान हा हा सो व्हडलें कांय ऑपरेशन ना तुम्ही व्हडलें ऑपरेशन केल्यार 1 वीका भितर एक आयसीयूंत आसत जे तशें हांगा कांय ना नेक्स्ट डे यू आर फायन आणि ब्रेनाचे ऑपरेशन म्हळ्यार मस्त कष्ट मस्त वेळ लागता ब्रेनाचे ऑपरेशन न्ही ब्रेनाचे वेसल्स सो ब्रेनाचे ऑपरेशन करूंक जायना तें करूंक जायना आमकां न्ही म्हळ्यार हांव सांगचें कसं म्हळ्यार एक स्कल ओपन करून भितर वचका जाल्यार मस्त वेळ जाय हय एक्झॅक्टली ते मात न्ही आतां तुमी वॅरिकोस वेन्स चिंता पयले वॅरिकोस वेन्स ऑपरेट करताले ऑपरेट करून ते वॅरिकोस वेन काडचे पडटाले आतां कांय ना ते वॅरिकोस वेना भितर ते धाकटे पाईप घालना लेजर यूज करना ते स्क्लिरोसी करियेत सो चिंता व्हडलें ऑपरेशन तितलें व्हडलें स्कार ना कांय ना इतलेंत सना घाय घालून ते संपूर्ण समस्या समाधान फूट जाल्यार भित्ता आशिल्ल्याची ते ऑपरेशन केल्यार ओपास येता आनी घाय घालका प्रमाण आतां सान हांतो जेत्ता म्हणून वॅरिकोस वेन मात थोड्या पाटी येतात तुमी काले प्रॉब्लेम आसा ते ट्रीट करता बट नवे वॅरिकोस वेन येताले त्या वेनांनी दुसरे वेन येतात तशीची अल्ट्रासाउंड गायडेड इंजेक्शन नातल्या अल्ट्रासाउंड गायडेड बायोप्सी आनी प्रमाण करताची हे कसले बायोप्सी म्हणल्यार आतां चिंत आमी सांगलें अल्ट्रासाउंड स्कॅनांत आमकां कळ्ळें एक ट्युमर आसा एक गेड्डे आसा भितर आमी सांगेत मोस्टली हें कॅन्सर ट्युमर म्हणून मात 100% प्रूफ जाय जी जाल्यार ताचो एक धाकटो पीस काडून पॅथॉलॉजिस्ट मायक्रोस्कोपा अंडर पळयता आनी सांगता वय हें ट्युमर म्हणून समजा तो पीस जाय आतां व्हडलें ऑपरेशन ते फूल काडीचें म्हणल्यार इट्स अ बिग ऑपरेशन देखून आमी अल्ट्रासाउंड काडून धाकटे एक नीडल थ्रू द स्किन घालून ताचें एक पीस काडटात आतां तशीची आनीक एक स्कॅन आसा MRA म्हणून MRA म्हळ्यार कसं आणि MRA म्हळ्यार कसं व्यत्यास MRA also is MRI only but it stands for MR angiography म्हळ्यार स्टडी ऑफ द वेसल्स CT angiography आल्या बरी MR angiography तांतून तेंत आमी पळयतात वेसल्स कशे आसात ब्लड फ्लो कशे आसात म्हणून सेम पळोवचे आमी बट इल्लें तांतू इल्लें डिफिकल्टी पळोवंक MR angiography पायाचें पुरा पळोवंक CT angiography इज बेटर तशीच आनीक कसं पेट सीटी म्हणून ते कॅन्सर आशिल्ले मनशांक न्ही पुरो पेट सीटी म्हणून करताची या आनीक आमगेले सीटी स्कॅन एक ते सीटी मशीन पार्टली आसा मात तांतू न्यूक्लियर मेडिसिन म्हणटात ते न्यूक्लियर रेडिओ न्यूक्लियोटाइड्स यूज करतात ते सो इट आतां पयले रेडिओलॉजिस्ट करताली मात आतां ते एक स्पेशलायज्ड ब्रांच जाला ताका न्यूक्लियर मेडिसिन म्हणटात ताचेन ते कोर्स आसा MD कोर्स आसा सो न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट म्हणटात ती करतात ते स्कॅन मेनली कॅन्सरा खातीरच करचें तांणी युजुअली बट इट कम्स अंडर डिफरंट स्पेशालिटी न्हू ते पेट सीटी म्हळ्यार कॅन्सरा मात्र करचे की दुसऱ्याक करतात दुसऱ्याक करीत मात मेनली कॅन्सराक यूज करचें त्या पेट सीटीचे कशी काम करता म्हणून आमी उलोवच्या गेल्यार एक फिजिक्स क्लास काडले अशें जायत म्हणून फिजिक्स क्लासेस जाय पडटा कित्याक म्हळ्यार तांतू पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्लाइस करून त्या करतना म्हळ्यार ते कॅन्सर फॉर एग्जाम्पल ते सगळे देहांत आसगी मेटास्टॅटिस जे लागी फर्स्ट स्टेज गी फोर्थ स्टेज गी प्रमाण पळोवका जाल्यार ते सगळे अंगाचे पेट सीटी करका पडटा न्हू करतात युजुअली बोटा मुसर करनात बिकॉज युजुअली कॅन्सर थंय पुरा स्प्रेड जायना युजुअली स्प्रेड जावचे लंग्साक पोटा भितर हृदयाक पुरा स्प्रेड करचे युजुअली ते पार्ट मात कवर करतात मागीर तशीच एक मॅमोग्राफी म्हणून एक करताची म्हळ्यार आमगेले ब्रेस्टाचे वक्षस्थळाचे एक स्कॅन करचे त्या कशें करताची आनी ते अल्ट्रासाउंड गी कसं ते मॅमोग्राफी 2 टायपाचे आसात एक अल्ट्रासाउंड यूज करना एक एक्सरे यूज करना 40 इयर्स जाल्या उपरांत हर एका वर्साक इट इज रेकमेंडेड दॅट पुरा बायल मनशांनी एक वर्साक एक्सरे मॅमोग्राफी करीचे म्हणून हे तांतू एक्सरे यूज करतात बट इन अ डिफरंट वे ते यूज केल्यार आमकां कळटा अर्ली कॅन्सर डिटेक्ट करियेत आनी अर्ली कॅन्सर डिटेक्ट केल्यार ट्रीटमेंट इज व्हेरी सक्सेसफुल लेट स्टेजीर आयल्यार ट्रीटमेंट इज नॉट दॅट सक्सेसफुल But mammography we can ultrasound करियेत but the recommendation is after the age of 40 X-ray mammography करचे. X-ray cheaper गीते ultrasound आपशी? ना दोन्ही same. Rate should be the same only. तशी 40 years जाल्यार प्रति बायल मनशान एक X-ray mammography कोरका म्हणून म्हणचे तुम्ही. तशीच एक फ्लोरोस्कोपी म्हणे कसं? या फ्लोरोस्कोपी म्हणे कसं? Fluoroscopy इज रियल टाइम X-ray. आता X-ray normally just take
एक पुटी शूट करतात इमेज पडतात मत फ्लोरोस्कोपीन कंटिन्युअसली एक्सरे शूट करत असतात सो मूवमेंट पुरा दिसता मेनली तांणी यूज करचे आका एंजियोग्राफी करताना सो एंजियोग्राफी करताना डायरेक्टली आमच्या वेसल्सा भितर ते डाई कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करतात आणि ते पुरा पडलितात बेरियम गी युजुअली बेरियम पिवूंचे आमी ते आमचे इसोफेगस पॉट स्टमक पडूंक ते पडूंक ते आमी फ्लोरोस्कोपी यूज करतात ते आता तितले यूज करनात पहिले यूज करताले आता तशें जाता करतात बट आता एंडोस्कोपी आयला सो दॅट इज बेटर इज अ फ्यू इंडिकेशन्स पहिले एंडोस्कोपी तितले नातले न्ही आता मी अखेरीच एक प्रश्न आता एक रेडियोलॉजिस्ट जावन तुमकां खंयचे एक स्कॅन करचे चॅलेंजिंग म्हणून दिसता दुसऱ्या रेडियोलॉजिस्ट दुसरे आन्सर्स असतात आता फिटल रेडियोलॉजी भुरग्या प्रेग्नन्सीचे स्कॅन आता बिकॉज तितले एडवान्स जाला तितले आता कळटा आमकां धाकटे धाकटे हार्टाचे प्रॉब्लेम पुरा आमकां पिकअप करियत सो आमचे चॅलेंज ते आमी पुरा रिसेंट एडवान्सेस वाचूनच आसात जे आमी अपडेट जावन बिकॉज एक व्हडले रेस्पॉन्सिबिलिटी ते तुमी सांगचे ते बेबी समासा घेना म्हणून because everybody wants a child to be normal so it's a big responsibility on us to give the final diagnosis सांगूंक तुमचे बेबी समासा घेना म्हणून so it is challenging there तशीच हांव लेखता इवन बाकी रिपोर्ट जाल्यार रे तुम्ही कसो रिपोर्ट दिता की ताजे वयरीच एक डॉक्टर वखद दिता वय म्हळ्यार रोग कसो म्हणून एक फायनल जावक जाल्यार एक खंडीत जावक जाल्यार तुम्ही सांगिल रिपोर्ट मस्त काम करता म्हणून आमकां मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी ते खंयचे आमी विगी पळोवंक जायना आमी समाकन पडली जे बिकॉज फूल ट्रिटमेंट प्रॉब्लेम काले आमच्या रिपोर्टा वयर डिपेंड करता आमी समा रिपोर्ट दिना जाल्यार रॉंग ट्रिटमेंट जाता मागीर सो दॅट इज द बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इतले वेळू विकिरण प्रकरण रेडियो डायग्नोसिस फॉर जनरल पब्लिक ह्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर बर्टन मोंतेरो हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर थँक्यू थँक्स फॉर हॅव्हिंग मी तशीची आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता